नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो दोतोरच्या आयचे कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात डॉक्टर विरेंद्र गांवकर, पिडियाट्रिशियन, ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ दोतोर आनी ही आसा तांची वळख. दोतोर विरेंद्र गांवकरान आपले MBBSची पदवी बॉम्बे युनिव्हर्सिटींतल्यान मेळयली. फुडें तांणी डिप्लोमा इन चायल्ड हेल्थ आनी MD चे शिक्षण प्राप्त केलें. सध्या दोतोर गांवकार पणजेन प्रायवेट प्रॅक्टीस करतात. डॉक्टर नमस्कार. कित्याक जरा आजकाल थोडेशे तंत्रगिन्यान बदललां, वातावरण बदललां. म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां असो आसा, म्हणजे वी कॅन से टू सेट द बॉल रोलिंग म्हणटा तशें, की पयलींची दुयेंसां आनी आयची दुयेंसां सेम आसात काय हातूंत कितें थोडोसो बदल दिसून आयला तुमकां? म्हणजे जे भुरगे तुमचे कडेन पयलीं येताले म्हणजे कॉमन इलनेसीस इन सादे भशेन. ना आतांचे दुयेंसां आतां खूब चेंज जाल्यात. आतां दुयेंसां पयलीं आमकां खूब केसीस म्हणल्यार अशे मिजल्स म्हणटा ते खूब आसताले. मिजल्स मागीर आतां ते मिजल्स वॅक्सीन दिवन, MMR वॅक्सीन दिवन, थोडी डायरियल वॅक्सिन्स बी आयले आसा. ताका लागून डायरिया केसीस आतां खूब कमी जाल्ली आसा. मिजल्स ऑल द इन्फेक्शस डिसीज, चिकन पॉक्स कमी जाल्ली आसा, कारण लोक आतां चिकन पॉक्स वॅक्सीन घेतात. डायरिया तर खूब प्रमाणात कमी जाल्ली आसा. ऑल द इन्फेक्शस डिसीजीस पयलीं आसल्यो त्यो आतां वॅक्सीन प्रिव्हेंटेबल डिसीज आसल्यो त्यो आतां खूब कमी जाल्ल्यो आसात. कारण आतां खुबशे वॅक्सिन्स अवेलेबल जाला की दे आर अगेन्स्ट द इन्फेक्शस डिसीजीस. पण हातूंतले आनी खंयचे एडिशनल म्हणजे तुमी जे कॉमनली एडवोकेट करता की बाबा हें वॅक्सीन तुमी घेयात अशें म्हणून तुमचे सांगतात? कारण देर आर डिफरंट पॉलिसी, प्रत्येक पेडिट्रिशियन दुसरे रिकमेंड करतात. तरी पण तुमचें स्वताचें मत कितें? म्हणजे आमी जेन्ना वॅक्सिन्स खंयचे रिकमेंड करतात तेन्ना वी हॅव टू सी नॅशनल मॉर्टेलिटी पळोवपाक. वॉट इज अवर इन्फंट मॉर्टेलिटी? इन्फंट मॉर्टेलिटी म्हणल्यार द डेथ्स ऑकरिंग बिलो 1 year अँड अंडर 5 मॉर्टेलिटी म्हणल्यार डेथ ऑकरिंग बिलो 5 years. वॉट वी हॅव सीन इज नाव इन्फंट मॉर्टेलिटी is mainly because of about 4 diseases. One is majority of the diseases are because of in the newborns. Many children are dying during their newborn period. They are dying mainly because of almost 35% of children are dying because of prematurity. So almost 15% of children in India are dying because of birth asphyxias. And about almost 15% are dying because of pneumonias, and about 15% of children are dying because of diarrheal diseases. Both these pneumonia and diarrheal diseases आमी ते ह्यो दोनूय डिसीज आमी प्रिवेंट करपाक शकतात. कारण मेनी ऑफ दीस डायरियाज आर बिकॉज ऑफ द रोटा व्हायरल डिसीज. एंड आतां हे रोटा व्हायरल डिसीजाक वॅक्सीन आयल्ले आसा. दीज आर द ओरल वॅक्सीन. 2 तरेचे वॅक्सिन्स आयल्ले आसात. एक रोटा रिक्स म्हणून आसा. रोटा रिक्स म्हळ्यार ओन्ली यू हॅव टू टेक 2 doses स्टार्टींग फ्रॉम 10 weeks ऑफ एज. एक 10 weeksचे दिवपाचे आनी दुसरे 14 weeksचे दिवपाचे. आनी दुसरे एक रोटा टॅक म्हणून आसा ते यू हॅव टू टेक 3 doses, 3 डोस 1 महिन्याच्या इंटरवलान, एक महिन्याच्या इंटरवलान. बाय गिविंग दीस वॅक्सीन वी शूड बी एबल टू प्रिवेंट डायरियल डिसीज, मेनी ऑफ द डायरियल डिसीज. आनी दुसरे वॅक्सीन म्हणजे निमोकोकल वॅक्सीन अवेलेबल आसा. ते निमोकोकल वॅक्सीन इज लिटल एक्सपेन्सिव. देर आर 2 types ऑफ निमोकोकल वॅक्सीन. वन इज सिन्फ्लोरिक्स म्हणून आसा आनी दुसरे प्रेवेनार म्हणून आसा. दीज प्रेवेनार कॉस्ट ऑलमोस्ट 4,000 पर वॅक्सीन आनी सिन्फ्लोरिक कॉस्ट अराउंड 2,000 पर वॅक्सीन. आनी हे आमकां 3 doses घेवचे आसतात. एट 2 months, 4 months अँड 6 months. आनी मागीर आफ्टर 1 year एक बुस्टर डोस घेवचो आसता. बाय गिविंग दीज वॅक्सीन मेनी ऑफ द निमोकोकल डिसीजीस, निमोनियाज वी शूड बी एबल टू प्रिवेंट. अँड इफ at the national level, if you are able to give these vaccines, these are very expensive vaccine. For a government of India, it will be very difficult to implement this vaccination program. But if they are able to do that, then we should be able to bring down our infant mortality and our under 5 mortality in India. डॉक्टर म्हाका सांगा, एक तुमी इंडियाचे पिक्चर सांगले म्हणजे नॅशनल लेवल वी कॅन कंट्रोल. वॉट अबाउट म्हणजे गोवाक ह्या नॅशनल लेवलचेर आमी कंपेर केल्यार खंय पावता आनी वॉट वी शूड डू? आतां एट दीस स्टेज एक्चुअली लास्ट आमचे 2013 आमचे जे रिसेंट स्टॅटिस्टिक्स आयला, आमचे अंडर 5 mortality in India is around 52 and infant mortality in India is around 42. Our infant mortality, that is mortality under 1 year, in Goa it is around 10, less than 10. And in fact for last 2-3 years we are lowest in India actually. Our infant mortality is lowest in India. In Goa what happens, like unlike other states, in Goa average we have about 23,000 deliveries. And out of these 23,000 deliveries, about 55% of deliveries they occur in the private hospitals. And about 45% of deliveries, less than 50%, occurs in the various government hospitals, mainly Goa Medical College, Auspicio, Asilo, both the district hospitals. आणि
home deliveries are very less in Goa. In fact, less than 2% are home deliveries. प्रॅक्टिकली नेग्लिजेबल अशें आमच्यान म्हणूं येता. That since many of these babies are delivered in the government hospital and private hospital, they are very well taken care of. And in our Goa, both the private setups and the government setups, they are very good. All the babies are taken care of well, because in the Goa Medical College they have got an excellent neonatal intensive care unit. In the private setups also there are about good 4-5 neonatal intensive care units in Goa. अच्छा डॉक्टर माझ्या समोर एक प्रश्न आयला तो घेऊया. हॅलो. हॅलो डॉक्टर. हां हांव रिनाची उलयतां. हां विचार. म्हाजी चोड जाला ते मेरेन आयज मेरेन ताका गुरगुर 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 आवाज जाता. खंय आवाज जाता? आपुणूच येता आवाज गुरगुर गुरगुर करून. नाही म्हणजे छातयेंतल्यान आवाज येता, पोटान आवाज होय. येता? खंय? छातयेन छातयेन. छातयेन. येता आतां पिराय कितली आसा, ताची एज कितली आसा? 1 year 5 months. आता तो छातेक जो आवाज येता न्ही भुरग्याक, मेनी टायम्स थोडे भुरगे जाला तेन्नाच एखादेर प्रीमॅच्युअर आसपाक शकतात, जाला तेन्ना तेंचे एखादेर वेट मातशी कमी आसपाक शकता. तेका लागून तेंची एकदां ती विंड पायप आसता पळय, आमची ट्रॅकिया आसता, ती बरी डेवलप जाल्ली आसना. सो एज द बेबी स्टार्ट्स गेनिंग वेट, जशी जशी बेबीची बरें न्यूट्रिशन दिवन, बरें खावपाक दिवन बेबीची वेट वाडून तेंचो ट्रॅकियल तो विंड पायप आसा तो एकदां तो बरो स्ट्रॉंग जातकीर न्ही मागीर हळू करून तेजो आवाज कमी कमी जावन मागीर तो बंद जातलो. पण तरी केन्ना केन्नाय तेका केन्नाय थंडी जाली, केन्नाय कसलें चेस्ट इन्फेक्शन जालें, थ्रोट इन्फेक्शन जालें, तो मदीं आवाज परत येतलो, मातसो वाडटलो आनी मागीर परत कमी जातलो. पण विथ एज चडशे आवाज हे आपोआपच कमी जातात. अच्छा मागीर म्हणजे इट इज अ गुड सायन. मागीर आमकां आनीक कॉल आसा. हॅलो. हां दोतोर, धाकट्या भुरग्यांक हो पयले दोतोर म्हणटाले दूद नोरांनी आलमेन दी मू दूद आनी मोदें उदक आनी मागीर 3 म्हयने जाले म्हणटरी पेजेनीस बारीक बिस्कीट ते भाशेन आनी ती दिताले आनी मागीर ती भुरगीं ऑर्डर जाता कितें लायले हाताली आत म्हणटाय दोतोर 6 म्हयने देखून आवयचें दूद दी की कांयच जायनाका. आनी ते 6 म्हयन्या उपरांत मागीर तेका इल्लें दिवपाक गेल्यार कांयच जायना. सगळी मेन प्रॉब्लेम आहा, भुरगीं जेयना हाना आनी तेका मागीर घोडे घोडे दोतोरागेर व्हरप पडटा आनी उदकूय दिनाक म्हणटाय. आनी दुसरो म्हळ्यार एक भुरग्याक घोडे घोडे थंडी जाता आनी ती थंडी जाली म्हणटरी तेका उबोश येता आनी वताय तेका हॉस्पिटलांत एडमीट कोताय. मागीर ते हें लायताय तेका वास, मागीर 2 दीस बरें जाता, मागीर तेका पोत्तून जाता. एक आनी उपाव कितें आहा, पुलमा बी तेका कितें जाय तशें म्हाका म्हणजे खरच मारता? होय, मागीर होरोश आनी उबोश. अच्छा. हां, आतां तुमी आतां सांगतात की आवयचें दूद पयलीं भुरग्यांक 3 म्हयने म्हळ्यार दूद दिताले आनी मागीर मदीं मदीं उदक दिताले आनी 2-2 वरांनी फीड दिवपाक म्हूण. अशें कांय ना. भुरग्याक आतां आमी कितें दोतोर एडवोकेट करता की भुरग्याक 2-2 वरांनी फीड दिवपाक अशें जाय म्हण ना. भुरगें जेन्ना रडटा, जेन्ना भुरग्याक भूक लागता तेन्ना फीड दिवपाचें. जेन्ना रातचें बी मुद्दम 2-2 वरांनी 3-3 वरांनी उठोवन भुरग्याक दूद दिवपाची गरज ना. भुरगें इवन 4-5 मदीं तास न्हिदल्यार सुद्दां तेका न्हिदूना सुद्दी ते जेन्ना आपणाक भूक लागता तेन्ना उठून फीड घेतलें. पण आतां पयलीं तुमी आतां म्हणटात की भुरगे आतां आवयचें दूद 6 म्हयने म्हणल्यार आमी दी म्हणटात म्हणून. कारण 6 म्हयने म्हणल्यार आवयचें दूद भुरग्याक दिवपाकच जाय. कशें सगळे आमी आतां सगळे वर्ल्डाक स्टडी करून अशें दिसून आयिल्लें आसा की जीं भुरग्यां पयलीं आमची 1000तली मोर दॅन 100 भुरगीं मरतालीं, दगावतालीं. आनी हें आमकां सगळें स्टडी करून अशें दिसून आयलें की जीं भुरगीं पळय आवयचें दूद जांकां पळय मेळना तीं चडशीं भुरगीं 1 वर्स जावचे पयलींच मरतात, जांकां आवयचें दूद मेळना. तेजें कारण म्हणल्यार आवयच्या दुदांतल्यान भुरग्याक सगळें इन्फेक्शन कंट्रोल म्हळ्यार भुरग्यांक खुबशीं दुयेंसां कमी जातात आवयचें दूद मेळ्ळ्यार. तांकां इन्फेक्शन जायना, तांकां न्युमोनिया जायना, तांकां डायरिया जायना, अशीं खुबशीं दुयेंसां आवयचें दूद मेळ्ळ्यार एवॉयड करपाक शकता आमी. दुसरें, आवयचें दूद दिल्यार एलर्जीचें प्रमाण खूब कमी आसता. पयलींच तर भुरग्याक ल्हान 2 म्हयन्याचेर 3 म्हयन्याचेरच तर भायलें डब्याचें दूद दिलें नाल्यार गायचें नाल्यार पोतयेचें दूद दिलें, तांकां एलर्जी जावपाची शक्यता खुबशी आसता. दुसरी, चडशे भुरगे आतां आमी कितें म्हणटात की 6 म्हयने म्हणल्यार आवयचें दूद दी म्हणटात आनी 6 म्हयन्या नंतर भुरग्यांक चडशे करून आमी इमिजिएटली सॉलिड्स, सेमी सॉलीड म्हणटात ते वेजिटेबल्स अशें बॉयल करपाचे, मॅश करपाचे आनी तेजी पेस्ट अशी करून अशें भितर इल्लें तूप बी घालून भुरग्यांक दिलें वता. तांदळाची खीर करून दिलें वता आनी हळू करून मागीर नाचणें, मागीर रवो हळू करून ती जाड जाड करत वचपाचें, ग्रॅज्युअली फीड. आनी आमचें एम अशें आसपाक जाय की भुरगे 1 वर्साचेर जे नॉर्मल जेवण आमी घरांत जेवतात तें जेवपाक शकपा जाय.
ह्या डायरेक्शनान आमी वचपाक जाय. सेमी सॉलीड स्टार्ट करपाचें, हळू ग्रॅज्युअली ते वाडून 1 वर्साचेर सॉलीड फूड आसपाक जाय. आनी ह्या फुडाक आमचे मेनली म्हणटा ते पयलीं एक्सक्लुजीव ब्रेस्ट फिडींग म्हळ्यार 6 मंथ्स. मागीर वी हॅव टू यूज लॉट ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स यूज करपाक जाय आनी एनिमल प्रोटीन्स यूज करपाक जाय. आनी लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स म्हणटा ते भुरग्याच्या डायटाक आसपाकच जाय. कारण वेजिटेबल आनी फ्रुट्सांतल्यान आमकां लॉट ऑफ विटामिन्स मेळटात आनी आमकां लॉट ऑफ मिनरल्स मेळटात. आनी सदांच जें आवयचें दूद आसता पळय ते म्हणटात आमी की तेजें आवयचें दूद बरें मेळ्ळ्यार भुरग्याचें ब्रेन ग्रोथ बरो जाता, भुरगें हुशार जाता. आनी गायचें दूद नाजाल्यार जे पॅकेट मिल्क येता दॅट इज फॉर ओन्ली फॉर द बॉडी ग्रोथ. तेजेन ब्रेन ग्रोथ तितलो जायना, तेजेन बॉडी ग्रोथ जाता. भुरगे मोठे जातले पूण भुरग्याचें ब्रेन धाकलें आसतलें. शारिरीक वाड जाता पण म्हणजे बौद्धीक वाड किंवा मेंदूची वाड जायना. तेका लागून आवयचें दूद मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी ह्या दिसांक चडशे भुरग्यांक की मातशे ते 6 म्हयने 7 म्हयन्याचेर सडनली तांकां खरस मारपाक लागता. तांकां मातशें नाक व्हांवता, थंडी जाता आनी भुरग्यांक मागीर अशें खरस मारपाक लागता. ह्या कंडिशनाक तें एक तरेचें एक व्हायरल इन्फेक्शन म्हण आसता, एक रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस म्हण आसा. त्या व्हायरल इन्फेक्शनान पयलीं मातशें नाक व्हांवता, मातशी थंडी जाता आनी मातशी खरस मारपाक लागता. मागीर हें जशें भुरगे एज वाडटली तशें बाय 1 year हें नॉर्मली कमी जाता. भुरग्याक एक 2-3 एटॅक्स जातात आनी मागीर एटॅक येवपाचें बंद जाता. थोड्या भुरग्यांक मागीर सुद्दां एटॅक येवपाक शकतात. त्या भुरग्यांक केन्ना कितें तरी एलर्जीक प्रॉब्लेम आसपाक शकता. सपोज आवयक अस्थमा आसा, बापायक खंयच्याय एक पेरंटाक जर अस्थमा आसल्यार भुरग्याक अस्थमा जावपाचे चान्सीस अबावट 30 to 40% आसतात. आवयक आनी बापायक दोगांकूय जर अस्थमा आसल्यार भुरग्यांक अस्थमा जावपाची चान्सीस अरावंड ऑलमोस्ट 60% आसता. सो ज्या भुरग्याच्या तर पेरंट्साक अस्थमाची नाल्यार कसली हिस्ट्री आसा त्या भुरग्यांक मागीर सुद्दां हे दम मारपाक शकता. खरंच म्हणटा ते आमी अस्थमा जावपाक शक्यता आसता. पण चडशीं भुरग्याची ऑलमोस्ट 90% ऑफ चिल्ड्रन 1 वर्स टील 1 year or 2 years तांकां हें जाता आनी मागीर आपोआप तें नॉर्मलायज जाता. म्हणजे तुम्ही सांगल्याचे निष्कर्ष काढत जाल्यार एक म्हणूं येता की ताका 6 म्हयने पर्यंत आवयचें दूद दिवप सारकें गरजेचें. मदीं आनी उदक किंवा आनी कसल्याच तरेचें जी कितें बाजारांत मेळटा ती हें तें कांयच दिवपाची गरज ना. आनी तशें करून भुरग्याची वाड बरी जाता, मेंदूची वाड बरी योग्य जाता. म्हणजे फक्त शारिरीक वाड न्हय तर भुरगीं बुद्धीनूय बरी वाडटा, ताजो मेंदूय बरो वाडटा. हो एक इम्पॉर्टंट मॅसेज तुमी दिलो. म्हाका दिसता खुबश्या लोकांनी हो लक्षांत घेवपाचो. कारण हो मॅसेज ह्या खातीर इम्पॉर्टंट कारण जशें अशें आतां आमकां मारियाबाईन प्रश्न विचारतात तशे प्रश्न विचारतात आनी कांय लोक अशे एडवोकेट करतात ह्यो पॉलिसीज, त्यो चुकीच्यो असतात. बरें आसा. म्हाका सांगा डॉक्टर, जेन्ना आमी म्हणटा की पयलींची भुरगीं आनी आतांची भुरगीं अशें तुमकां कित्या खातीर म्हणटा, पयलींची भुरगीं भायर रस्त्यार वतालीं, खेळटालीं, नाचतालीं आनी तरेतरेचे म्हणजे दे वर एक्सपोज टू ऑल एक्सटर्नल एनवायरमेंट. आयची भुरगीं आमचो लॅपटॉप घेवन बसतात, आमचे टॅबलेट घेवन बसतात आनी हाचेर तांचे सगळे विश्व म्हणा किंवा तांचो जो क्रिडा किंवा जो तांचो वेळ आसता म्हणजे स्कुलांतल्यान येतून तो हातूनच वता. म्हाका सांग, हातका लागून तुमकां अशें खंयची दुयेंसां वेगळीं अशी दिसून आयल्या? This is a phenomena all over world. There is a problem. भुरगे आतांचे भुरगे खेळपाक वचनात. आतांची भुरगीं फक्त टीव्ही मुखार बसतात. आतांची भुरगीं फक्त टॅबलेट. हेजे कारणां लागून हें ओबेसिटी म्हणटा ते फॅट, भुरगे आतां मोठी मोठी लठ्ठ जायत वतात आनी ओबेसिटीचें प्रमाण ऑल ओवर वर्ल्ड खुबशे वाडले आसतात. आनी ओबेसिटी आनी दे आर इटींग लॉट ऑफ जंक फूड. बरोबर. आनी दे कीप ऑन इटींग जंक फूड आनी बिकॉज ऑफ दीस तांकां हे ओबेसिटी जाता. आनी हे लठ्ठ जाल्ल्यान ओबेसिटी जाल्ल्यान तांकां खुबशीं दुयेंसां, इवन फॉर एग्जाम्पल तांकां ब्लड प्रेशराचे दुयेंसां एट द एज ऑफ 20 वर्साचेर बी ब्लड प्रेशर जाता एकदां. ह्या भुरग्यांक डायबिटीज जावपाचें प्रमाण खूब हाय आसता. आनी ह्या चडशे भुरग्यांक तेजे कॉलेस्ट्रॉल, तेंचे लिपीड प्रोफायल सगळी अल्टर्ड जाल्ली आसता. सो दे आर व्हेरी प्रोन. तांकां लायफस्टायल डिसिजीस म्हणटात. डायबिटीज, हायपरटेन्शन, एथेरोस्क्लेरोसीस, दे आर ऑल लायफस्टायल डिसिजीस. हांकां लागून तेंचे लास्ट मागीर तेंची लायफ एक्सपेक्टन्सी खूब कमी जावपाक शकता.